सगळ्यांकाय नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांकाय स्वागत। आज पळयाची झटपट जेवचे रुची जावन आशिल्ले परंबळीची चणा दाळी उंड कशी करची म्हणून सांगता हांव। आतां पळयाचें हांव 2 व्हड कप चणा दाळ काडला, अर्द किलो आसा हें। आतां 2 कप चणा दाळी एक दाटू कायली पुडक्यां भितर भाजीत हांव। आतां तेल तूप कसले घालचे ना, ड्राय भाजूचे। फस्ट उज्ज व्हड करता इत्या म्हळ्यार कायल हुंन जावका चणा दाळी हुणसाण लागूका, ताका हुणसाण आयल कुडले मागीर लो मिडियमार दवरून भाजूका। आका हें उंड करूची काम कष्टस म्हळ्यार हें भाजूच मात्र एक 8 दुखून 10 मिनिट ताळमेग येवन सम ब्राऊन कलर येवन लायक परंबोळ येवताय भाजूका। चणा दाळी ब्राऊन कलर येवका। आतां ती चणा दाळ निवत घाल्या आनी हाका जावका जाल्यार साकर पिट्टी करूया। साकर पळयाची हांव तेच कपान 1 कपाक मुकाल कप काडला, म्हळ्यार 2 कपाक 1.5 कप साकर जाली, मुकाल काडला। तशी साकर चड उण केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, अर्द जाय जाल्यार अर्द काडयता, 1 कप जाय जाल्यार 1 कप काडय, आमगेले इश्ट। आतां चणा दाळ पिट्टी करून घेता, साकर पिट्टी करून काडून घेतली, चणा दाळ निवली। चणा दाळ पिट्टी करतनाची ताका 4 येळ सोलून घालता, तें ताजे पिट्टी जावन येता, वापस येळ पिट्टी करून घालची काम ना। आनी नेक्स्ट आसचें आमकां तूप हुन करचें। हाका हे उंड्याचें एक मेन कसं म्हळ्यार हाका पांक करूं ना, घंटे घटलान चाळून बसचें ना, कसलें ना, झटपट जातात। पळयाचें हांव अर्द कप तूप हुन करूं दवरलां हांगा। अर्द कप तूप हुन जातना ताका एक 4 चमचे काजू बेनी, 4 चमचे द्राक्ष घाला, ते लायक करून फ्राय करता। तुमकां जाय जाल्यार विंगडय कसले नट्स घालेत, बदाम सपूर कट केलेले घालेत, पिस्त घालेत, आमगेल खुशी कसं जावका ते नट्स घालचे आनी ताका लायक कलर येवताय भाजून घेवचे। ते आतां भाजून काडून तूप तोक दवरलां हांवें। आतां आमी मिक्सिंगा नेक्स्ट आसचें आमकां मिक्सिंगात एक व्हड एक बावलान तूं ते चणा दाळ पिट्टी केलेले घालता आनी ताका आमी पिट्टी करून दवरलेले साकर घालता। साकर तशीची तुमकां जावका जाल्यार गोडसाण उणी पुरो जाल्यार अर्द घाल्यार पुरो, अर्द कप ना आनीक गोड जावका म्हण जाल्यार 1 कप घालायची, कशी जाता। आतां ते साखरे पिट्टी घालून हे चणा दाळी पिट्टी लायक करून मिक्स करका, पुरा कडेन ते साखरे पिट्टी स्प्रेड जावन एक गोडसाण येवता तशी ते लायक करून मिक्स करका। मिक्स करून जेत्तर पळयाचें आमी हांगा तुपां भितर हांगा नट्स भाजून दवरला, ते तशीची नट्स समेत ते तूप काडून हाका घालचें आनी लायक करून वापस मिक्स करचें। हें मिक्सिंग तशीची लायक चंद जावका मिक्सिंग। हें मिक्स करून जेतना आमकां कळटा आनी तूप घालका हांवें म्हण सांगून जावका जाल्यार आमकां तूप घालून घेवेत। ते म्हळ्यार आमी साकर घालेले वयर हुंदून आसा, आमी अर्द कप साकर घालो म्हण जाल्यार पिट्टी उणी जाता, तेंची उणी तूप पुरो। आमी चड साकर घाल्यार पिट्टी चड जाता, तेन्ना चड तूप जावका। तशें हांव तुमकां करेक्ट मेजरमेंट त्या खातीर सांगा न्ही। तुमकां तें मिक्स करतना कळटा, मिक्स करून उंड विंडू जाता वेळ पळोवचें। पळय आतां हांव पुराय सम मिक्स करून घेतलें अशें जाता, पळय आतां उंड विंडू जायना हें चिकी ड्राय आसा पळयलो तुमी। पळय आतां हांव कसं करता म्हळ्यार हाका आनीक एक 2 चमचे तूप घालता। पळय आतां म्हाका उंड विंडू जायना दाखयता हांव, पळय सम चंद जायना उंडो, त्या खातीर हांव कसं करता म्हळ्यार वापस एक 2-3 चमचे 3 चमचे तूप घालां हांव हांगा, वापस एक 3 चमचे तूप घालता आनी वापस लायक करून मिक्स करता। हाका पिट्टा उणसाण आसा म्हण जाल्यार अशी तूप घालेत, ना जाल्यार वापस एक चूर हुन करून घालेत, कशी जाता। खतखती करका म्हण ना, जस्ट मेल्ट जालें तें तूप। आतां पळयात वापस एक 3 चमचे तूप घाल तर समजल पळयाची। आतां लायक करेक्ट विंडो येत पळय, विंडून दाखयता पळय आतां चंद जावन विंडो येत पळय, अशी एक उंड विंडून घेवच्यो। भारी रुच हो उंड खावच्याक आनी कितलो परंबळ म्हळ्यार बेसन लाडू म्हूण करता पळय चण्या पीठ भाजून, ताजे पशी परंबळ जाता आनी तितले कश्ट ना हें करच्याक। ते तशें बेसन सान उज्जार दवरून करेक्ट जावका ते भाजिल्यांनी, तूप हाजी 2 मिनटान जावका ताका। हें पळय चिके उणें तूप भितर चंद उंड करूं जाता। तुम्ही पुरा जन कोण पळयाची आनी हो उंड कशें जाला म्हूण म्हाका सांगाची, फीडबॅक दिवच्या विसरू नकाची। सगळ्यांक धन्यवाद।